जिल्हा पंचायत बरखास्त करची म्हण हालींच पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन वादग्रस्त अशें विधान केल्लें। ताचो जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी खर शब्दांनी निशेध केला। जर गोंयांत झेडपींची गरज ना तर गोंयांत 40 आमदारांची गरज ना म्हण झेडपी वांगडी बुधवारा जाल्ल्या बसकेंत उलयल्यात। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अशें कित्याक घडलें की माविन गुदिन्होन अशें स्टेटमेंट दिवपाक म्हाका खबर ना कित्याक दिता तो की गोंयांत झेडपीची गरजच ना आनी गरज नासल्या कारणान गरज ना म्हणून झेडपीची गरजच ना आमकां झेडपी नाका म्हणून गरज ना जाल्यार पार्टी लेवलीचेर जगता डिसिजन जाता आनी गव्हर्मेंट थरयता की आमी रायट तुमकां दितले आनी आमी पार्टी लेवल इलेक्शन करता जाल्यार माविन गुदिन्हो सारको आहा की गव्हर्मेंट सारको आहा हांव हेचेर निशेध करता पयलो म्हणटा पंचायत मिनिस्टराचो निशेध करपाक थाराव मांडला तेका हांव सपोर्ट करता आनी ह्या पंचायत मिनिस्टराचेर जे पंचायत मिनिस्टरान जे पेपराचेर प्रेसाक जे दिल्या ते पंचायत जिल्हा पंचायत बरखास्त करपाक लागून जिल्हा पंचायत बरखास्त करपा फाटलें कारण कितें पंचायत मिनिस्टर म्हणटा की गोंयांत पंचायत जिल्हा पंचायती गरज ना जाल्यार हांव म्हणटा 40 आमदारांची गरज ना लोकसंख्ये प्रमाणे गोंयांत जर 40 आमदारांची गरज आसा जाल्यार जिल्हा पंचायती गरज कित्याक ना जिल्हा पंचायत जर गोंयांत नाका जाल्यार 40 आमदारय गोंयांत नाका 20 आमदार करा 20 आमदारा वयल्यान तुमी 40 आमदार करता हे कित्याक लागून करता आमचो इतकोच डिमांड आसा सरकारा कडेन की जिल्हा पंचायतीक फंड्स 1% दिया जे वर्साचे बजेट प्रोविजन आसा तितले 1% दिया जिल्हा पंचायतीक खऱ्या अर्थान आमकां काम करपाक सपोर्ट मेळटलो। मुख्यमंत्री जे माननीय मुख्यमंत्री परिकराचेर आसात ज्या पद्दतीन तुकाराम भरमलकर आमचो धाकू मडकयकार मानला त्या पद्दतीन हांवूय निशेध करता ह्या गोष्टीचो। कशी आमची पंचायत चलता तेजेर तेंच्यांनी विचार करचो आनी मोविनान हाजेर जे उलयले पळय ते आमकांय बी खंय तरी खटकले कित्याक पंचायत डायरेक्ट म्हणले तेणे बरखास्त करच्यो पूण अशें म्हणपाक जायना की बरखास्त करच्यो पूण ते त्याच फिल्डासून वयर आयिल्ले आसा निवडून येता ताका लोकशाहीच्या हेच्या प्रमाणे तांकां अधिकार मेळोंकच जाय आनी प्रत्येक आमच्या मतदाराची जे आमकां मतदान करतात तेंची अपेक्षा आसता की आमच्या गांवांत कितें तरी करचें म्हणून त्या खातीर जे आमचे लोक आसात किंवा कार्यकर्ते आहात ते आमकां आमचे कडेन प्रपोजल घेवन येतात पूण हांगा आमचें खंय कितें हांगा फुटबॉल जाला आमी तो म्हणटा तो आमच्या कडेन ना तो म्हणटा आमच्या कडेन ना अशी आमची तेन्ना जाल्लेली आसा।